खरें म्हणजे हो व्हिडिओ काडपा फाटलें कारण इतकेंच, अशा पद्दतीचे फेक व्हिडिओ काडून एक गोंयांत जे बरें सरकार चलता डबल इंजिनचे आणि हांव मुख्यमंत्री म्हणून जे बरें काम करता तें डिस्टर्ब करपाचो हो प्रयत्न आसा. आणि एंथनी डिसिल्वा फ्रॉम आसोलना आमगेली. काल दरम्यान एक व्हिडिओ चयल्लो प्रमोद बाब सावंतालो आणि काल एक मिटिंगेक आमगेलो शंकरबाब पोलजीन एक स्टेटमेंट केलो. प्रमोद बाब सावंत हो केदोच आनी एक्टिविस्ट जालो काय म्हूण, आनी हांव म्हणपाक कारण आहा कित्याक प्रमोद बाब सावंत हो एक गोंयचो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर. ताका इतुली अर्जन्सी कितें जाली ती आमकां नकोय दॅट ही हॅड टू कम आउट विथ अ व्हिडिओ. आतां आमच्या सोकाट आय कॅन अंडरस्टँड बिकॉज समटायम्स ऑल द मिडिया मे नॉट गिव अस द फूल कवरेज, बट वेरेज चीफ मिनिस्टर एशको चुटकीनी आपयता मिडिया जाय जाल्यार मिडिया आपयनासतना इतू अर्जन्सीन हो व्हिडिओ काडपाक कारण कितें तो जाण म्हण तूं. बट एनी हांव प्रमोद बाब सावंत चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, वेलकम टू द एक्टिविस्ट क्लब ऑफ गोवा. आतां ह्या तुगे व्हिडिओंत दोन वस्तू मातशें चलता इश्यू. एक, यू आर ट्रायंग टू कन्विन्स द गोवन्स की तुमी भायल्या कितें आयकताय तितलें तूं आयकनाका, दीज आर ऑल फेक व्हिडिओज म्हणून. एग्रीड, देर मे बी सम फेक व्हिडिओज ऑर सम पार्ट ऑफ सम व्हिडिओज मे बी फेक. दुसरें, यू आर ट्रायंग टू प्ले द विक्टीम कार्ड नाव. आनी ह्या दिसांनी तुगेल्या सरकारान तुले जायता विक्टीम कार्ड हेळो लागले. नाव लेट अस कम टू फायंड आउट वाय वी शूड नॉट बिलीव इन certain materials, some videos that has come out from outside world also, even if they are not belonging to Goa. And that's why Pramod Bab, Dakli Khan सांगतात, you are also parent, I am also parent. As parents, आमकां एक parenting आसता, in which we are supposed to answer all the silly questions also of our children when they are small. Because एक पुसा once they grow, they don't come for answers from you. पूण ल्हान आसतना जर तो ताका आन्सर कोणा जायत, एक पुसा, दोन पुसा, तीन पुसार, ऑल युअर लायफ टायम जर तूं त्या भुरग्यांक आन्सर दिना, देन ही भुरगीं कितें करतलीं? दे गो टू सीक आन्सर्स फ्रॉम आउटसायड वर्ल्ड. आनी तीच गोष्ट आमगे जाल्या. आमी गोंयकार तुगे भुरगीं, तूं आमगे पेरंट, तूं यू आर द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, जाल्यार आमकां जायते क्वेरीज आसताय थ्रू प्रोटेस्ट, थ्रू व्हिडिओज, थ्रू फेसबूक, थ्रू इंस्टाग्राम, थ्रू न्यूजपेपर्स, पूण तूं कित्याचोच आमकां जबाब दिना एज अ पेरंट. सो जायतो टायम वयता आनी ओवर अ पिरियड ऑफ टायम देन वी मेक अ डिसिजन. आमकां आमगेलो वडील, माय, पाय आमकां आन्सर दिना. जेन्ना जेन्ना आमी पेरंटां बरें एक इंजीन, मोटर मोळ जायत, to whom do we go? We believe that my father, my children believe that me as a father, I am the world's best mechanic. ती मोळो मोटर घेवन तो पेरंटां बरयता. स्पेशली कम्स टू द फादर. फॉर इमोशनल थिंग दे वील गो टू द मदर. बट हियर हें गोंय आमगेलें डिस्ट्रॉय जाता आनी आमी आमगेल्या एक पेरंट म्हूण तुजे बरें येताय, गोंयचो पेरंट, गोंयचो टिचर, आनी तूं कितें कोता? You don't even attend to us. Forget about trying to even fix our problems. You don't even look at it. जाल्यार मोटर घेवन आमी खंय वचपाचें? We try to seek answers from outside the world. Then outside world आमकां मागीर ऑनलायन शिकयता how to fix the car. आतां ऑनलायन अवेलेबल आहा आनी ऑनलायन आमी शिकिल्ले जाल्यारय तुका प्रॉब्लेम आहा. तूं म्हणटा डोंट बिलीव the videos which has come, they are all false. But if it is false, did you make an attempt to tell us the truth? Never. Then I am kit korabu. Now you tell me, so that video is false, to I thought goda. That is, now we have grown up. From childhood we have become adult, now we are grown up to about 25 years. जे प्रश्न आमी ल्हान आसतना तूं गायलोले तुवें जबाब दिवना. आतां व्हडलीं जालीं, वी गॉट आन्सर्स फ्रॉम आउटसायड वर्ल्ड. आतां तूं येता आनी आमकां शिकयता
thought outside world answers are wrong. Now you are trying to play on our mind to see if you can do some correction. प्रमोद बाब तूच म्हाका सांग, आतां आमगेले मायंड फॉर्मेशन जालें. See, from childhood to adulthood, no, this is the time when the mind is being formed. At that time, you did not answer our queries. You neither came out with truth or fiction. Kanchna. We understand that something may be not true. Agreed. But amkit kota mere, we take whatever we get from outside. Some may be false, but practically pad ami experience kela tujborek that you don't at all give answers. You go on telling lies through your teeth. So ami to baile information gela, the truth which we practically experience yehi gela, club kela, and now we believe that this is the solution. So where are we wrong? Again that ball comes to your court. आता चोय एक दोन एग्जाम्पल म्हणजे जायत दिवपाक जाय. जायत पुजा तुजी हीच गेम खेळा. पयलीं तुवें ते इल्लिगल बोंगल्या लागून गेम खेळटा तो आनी बरेक. That matter had to be fought tooth and nail by the government, by you. But you have been least bothered. That battle is being taken by common people. तुवें थिंगा आमी सोडून दिले. तुगेली भुरगीं थिंग प्रोटेस्टाचे बसतालीं. जैन आलोली भुकेन आसतालीं जायतीं. ऑलमोस्ट 240 days प्रोटेस्ट जाले. तूं आमगेलो बापूय. वॉट एवर वी वॉन्टेड टू आस्क यू, एटलिस्ट तूं एक दीस तरी इंचाला तुम जेयलें काय म्हणून, एक दीस तरी तूं इंचाला तुमी प्रोटेस्टाक कित्याक बसलें काय म्हणून. डीड यू कम एंड मीट अस पर्सनली? ना. जाल्यार तूं म्हाका सांग, हे आन्सर घेवपाक खंय वचप आमी? सो ह्या तीन ओल्ड गोवा थंय गेलें ते तूं भोगसलो आसतलें. पूण सान फ्रांसीस शावेर हें भोगशिपा ना. He will give it to you and the people involved in some form. थोडे दुसरे इश्यू आहे. सगळे डिटेल लोक वचना कित्याक दट व्हिडिओ विल बी लॉंग. सिली सोल्स तुवें जाप घायना. चीफ सेक्रेटरी का बंगलो तूं जाप घायना. बोमा इश्यू तूं जाप घायना. आतां कोण कोण तुका तेंगेलो कुळ देव कोण म्हणटा सांकवाडेचो देव, आमगेले हिंदू भाव भयणांगे देव सांकवाडेचो तिंगोडून हाड तुकाची. आनी आज ते थिंग मागणेय गेला, हांवूय आहलो थिंगा. त्याच एरियाक आमगेलो पांच देव आसा. सो आतां थिंग दोगोय देव मरे सारके शेजारी ते मेळ्ळे. आतां हांव आनी शंकर बाब मेळ्ळे तेश कोन्न. आमी ते हिंदू क्रिस्तांव चोयले ना, आमी एकवटान येयले. कित्याक जमीन राखप हें देवालें बरेपण. देवान सांगिलां निसर्ग, देवान सांगिलां एनवायरमेंट सांबाळ, आनी आमी एनवायरमेंट सांबाळपाक येयले. आतां आमी हिंदू आनी क्रिस्तांव मोर स्ट्रॉंगर नाव फ्रॉम सांकवाड. आनी आमी पयले सान म्हणीत येयले सान फ्रांसीस एक्सपोजिशना पयले सम ट्रूथ इज गोइंग टू कम आउट एंड इट वील कम आउट स्लोली बट श्योरली. फादर बॉलमॅक्स म्हणटे भाशेन ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है. त्याही पॉयंटाचेर तुका सांगलो हांवें. चोय प्रमोद बाब तुवें आमगेलें एज्युकेशन दाखलें म्हूण सोमनाका 2 म्हयने पयलीं हांवें आवाज दिल्लो, सांगलोलें एक व्हड प्रोटेस्ट जातलें आनी ते दीस तुवें हे भुतानी कुकेन वयचें पडटलें. सो आतां हो टायम बोगले पावला. आतां हें पड सांकवाड काल पड जाला. This is also trailer. लोकल प्रोटेस्ट म्हणटे भाशेन आमी थोडे येयले. फॉर एग्जाम्पल हांव एकलो येयलो आंबेलसन, आंबेली आसोलनासान. तो व्हडले प्रोटेस्टाक तूं जाण जावं आसोलना आंबेलीसान कितू लोक येतलो. आनी अशें करून एक विलेजीसान लोक येतलो आनी ते प्रोटेस्ट मागीर तुका म्हारग पडटले. सो हें सगळें जायत म्हळें तूं तुगेलो अभ्यास कर, स्टडी कर, आनी सगळ्यांक भिवपाची गरज ना म्हणनाका. आनी लास्ट आनी फायनल म्हणलें तूं हें विक्टीम कार्ड खेळपाक बंद कर. ते जायते मुद्दे आहाय, तूं लक्ष घायना, तूं कोणालें आयकना, सगळे म्हणटा आनी पॉयंटर म्हणटा पॉलिटिक्स कोताय म्हणून. पॉयंटर म्हणटा तुगे दुस्मान. सो एवरी चायल्ड हू कम विथ अ पेन इन द स्टमक इज युअर दुस्मान. अरे
आनी इवन एक भुरगीं तर पोटान दुखोन येत जाय तूं फायंड आवट करपाक जाय कितें येता तें मेबी दॅट चायल्ड हॅज गॉट सायकोलॉजिकली एफेक्टेड ताका सायकोलॉजिकल इफेक्ट जाला आसतलो शी मे बी हॅविंग द फियर ऑफ एग्जामिनेशन द चायल्ड मे बी हॅविंग फियर ऑफ समथींग समबडी इन द क्लास तूं हें पेरंटान विचारपाक कारण हें पेरंटान विचारपाक काम जरी बेस्ट कोताय ओ इट इज पॉलिटिकली मोटिवेटेड बट स्टील इट इज युअर ड्युटी टू कम एंड टॉक टू अस सेम थिंग तुवें हें केलें कुजिरा तुका हात जोड मागलो हांवें आमगेले थोडे इंजिनियर भायले आहाय म्हणजे गोंयकार इंजिनियर भायर आनी भुतानी इंजिनियर भितर तुवें आमकां घेवनय भितर आमकां घेवनय ते घेवनय हांवें रिक्वेस्ट केल्लें हात जोड प्रमोद बाब आनी लायव्ह आहलोले सगळे व्हिडिओ आनी तुगे एकल्या ऑफिसराक सांगोन धाडलो आमी आमगेलें एक डेलिगेशन घे म्हूण 4 जाणांनी यू आर नॉट इवन रेडी टू लिसन टू युअर चिल्ड्रन हू आर जस्ट वेटिंग टू लिसन टू यू एक आन्सर जाय आहलोलो ही भुरगीं पेरंटां बरयता एक आन्सर घे म्हूण तें तूं मेळना सोय यू कुड हॅव एटलिस्ट टेकन अ डेलिगेशन आज हितूंतल्यान तें तुका बॅकफायर जालां सगळ्या नांव पिड्या जाल म्हणटा तुजें हें नांव तुवें पिड्या कोन्न घेयलां वॉज इट नॉट फिट फॉर यू टू कम एंड मीट अस तुज्या नांव मेळोन जायना आहलें नाजाल्यार एक डेलिगेशन वचपा दिवपा जायना आहलो तुज्यांनी तें दिलो जायतो आमी आमगे गांव रोयता आहले सो तुवें मुद्दम फुदोड मान घेयला आनी आतां तुगेलें तें नांव पिड्या जालां नॉट ओन्ली इन गोवा ऑल ओवर द वर्ल्ड दॅट ऑन द इंजिनियर्स डे तो गोंयकार इंजिनियरां मेळपा रेडी ना पूण भुतानी मेळो तूं गेलो म्हूण आनी आतां तूं सांगता ते विडियोज फेक म्हूण ते विडियोज फेक बट वी स्टार्टेड बिलिव्हिंग इट बिकॉज वी हॅव प्रॅक्टिकली एक्सपिरियन्स इट विथ यू दॅट यू आर नॉट रेडी टू इवन आन्सर आवर क्वेश्चन्स सो आय होप better sense prevails and stop playing that victim card and come to your practical senses and going pasot वावर ना जाल्यार सांकवाळचो देव आनी पांच वास आनी सान फ्रांसीस शावेर हें तुका सारको तुका आन्सराचें हाडटलो आनी हें सगळें बिफोर एक्सपोजिशन जातलें हांव भविश्यवाणी दिना बट हे आमगे दूख पडे आमी सगळ्यांक गोंयकारांनी पयलीं तें सोंपता तें पयलीं तूं म्हणटालें न्हू हे क्रिस्तांव कोताय म्हणून प्रोटेस्टां आनी ते प्रोटेस्ट कोणा देरा येयलें तें चोय आनी तेमी सांकवाळकारान देवाको मागिलां आनी तो देव तांकां जरूर दितलो सांकवाळे देव ते शुअर हाडटलो कित्याक सांकवाळकार सगळे दे आर रियल दे आर ट्रूथ आनी सगळे फॅक्ट्स आहाय which you didn't even want to listen. And आज देवान तुगेलें तोंड without press as an activist तोंड ओपन केलें तुज्याची. So anyhow, Pramod Bab Sawant, the Chief Minister of Goa, welcome to the Activist Club of Goa. He is one of the members in our activist group today. एकाय मातशें एड करूं आमगे ग्रुपांनी. देव बरें करूं. Thank you very much.